Panchayat Express has now reached in Savarde area and we will go and find out the problems and grievances there. Savarde Panchayat has 9 wards. Let's go and meet the people. आणि हेल्थ सेंटर ना तरी हेल्थ सेंटर एक आसा आमकां पळय फोमेंतो कंपनीन आमकां पंचायत रिन्युएट करून दिल्या प्लस हर्स रेंट दिल्ली आसा फोमेंतो कंपनी हेल्थ सेंटर एक केला आनी दुसरें म्हटल्यार लोकांक शेतांक लागून आतां खूब लेबर बी मेळना तेका लागून एक पावर टिलर मशीन दिल्ली कडेन फोमेंतो कंपनी ना ते फोड्यां उडयताय लोक थिंगा आणि पंचायतीन फोडी बाग क्लीन करूंक ना ते बरें वाटी निवळ केल्ली पण सेंटरा मनशान केल्ली सेंटरात हेल्थ सेंटरांतल्यान आनी ती आतां कितें काय म्हळ्यार आमकां ब्लॉक केल्या थिंगा कितें कितें उडयताय तो लोक ओके ते हातर घालून जाय आहली ते दांगनाय फोडी दांगलो जाल्यार तितले वस्त्र काय ना आहली आणि कितें सुदारणा जावपाक जाय हिंगा सावड्डे आमगे जंय थिंगा सामकें धूल नाक जाता बाय दीस रात सारकें धूल घरान भोंवता आनी कितें जाता देर करून मेळना एक जणे लोक मेळना सारकें धूल घरान भोंवता तुम्ही फॉर्मर सरपंच आसा न्ही असले सो 2 टर्माच्या पयलींचो काळ आनी आतांच्या काळामध्ये कितें डिफरन्स दिसता तुमकां सावड्ड्या पयलींच्या आनी आतांच्या काळांत डिफरन्स इतलें आहा जे मायनींग जे 10 वर्सां पयलीं ह्या रस्त्याचेर जितले ट्रक नासले तेज्या कितलेशे पटीन आतां ट्रक चलता ह्या रस्त्याचेर आनीक ते ट्रक जाल्ले कारणान लोकांक येरादारी लोकांक येवपा वचपाक खूब डिफिकल्ट आसा आनी ताका लागून बायपास ह्या हांगा बायपास जावपाचो अत्यंत गरजेचो आहा जास्त मायनिंगाचेच प्रॉब्लेम आहा ताजे खातीर सेकंडरी सगळे प्रॉब्लेम तयार जाल्यात सेकंडरी प्रॉब्लेम्स म्हणजे कितें सेकंडरी म्हणजे ताजे मायनिंगा जाल्ले कारणान ब्लॉक जाल्ले कारणान पयलीं म्हणजे हांगा सगळीं शेतां आशिल्लीं शेतां गेलीं भुरग्यांक इस्कॉला वचपाक भयंकर त्रास जातात जेन्ना पळय तूं गेली हांगा पळय लोकल बशी वता पळय न्ही प्रवास करता त्यो बशी अडकून उरतात कोणीच कामां वचना इतली सुद्दां एक वेळ जाता की न्हवऱ्याक सुद्दां तुगेले खांदा मारून व्हेल्ले आसा हांगा ब्लॉकां पडून किंवां मूर्त चुकता ताजे वयल्यान अशें जालां की तुगेले उदकाचे वचत ते खणत आसात उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्यात आनी मेन म्हळ्यार हेल्थाचो प्रॉब्लेम जाला आनी हेल्थाचे प्रॉब्लेम हांगा कांयच फॅसिलिटी दिवना त्या पद्दतीन हिंगा हेल्थ सर्वीस बरें आसा म्हणटा तुमी न्हू सावड्ड्या असं म्हणून कितें सांगू आतां दिल्या फोमेंतून आतां दिल्यात ह्या वर्साक ते केलां कित्याक लोकांली डिमांड नासल्या कारणान दिल्यात आनी नाल्यार आमकां तेवढे शेजारची गांवां वचचें पडटा कुडचड्या वचचें पडटालें किंवां पणजे वताले मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार चेक तर करत चेक करतकीर कितलेशेच दुयेंस सांपडटा प्रत्येकाक तुमी आतां इलेक्शन आसा वोट करपाचें आसा न्ही हय सो पंचायतीन चेंज जाय अशें दिसता निश्चितपणान पंचायतीक चेंजाची गरज आसा कित्याक म्हणून चेंज जाय म्हणटा तुमी कारण त्योच व्यक्ती परत तातूंत भितरले काही बरे असतात पूण काही जाण जे बेश्टेच भितर सरिल्ले असतात तांचे पासून खुबशे उपद्रव तयार जातात म्हळ्यार ते जायत्या वेगळ्या दिशेन वतात आनी काही अश्यो गजाली घडटात ताका लागून गांवचो जो विकास जावपाचो तो विकास खंय तरी घडटा आतां विकास जावपाक तुमी हिंड्रन्सीस आसा म्हणटा ते कसले तुमी म्हणटा
हिंड्रन्सीस म्हळ्यार जो कोण पंचायतीक आतां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता खरें म्हळ्यार तो मनीस सेवा दिवपी आसपाक जाय, ताजे कडेन स्वताक सोशल सर्वीस जी कितें आसा ती दिवपाची तांक ताजे भितर आसपाक जाय. नाजाल्यार इलेक्शनाक बेश्टोच रावलो आनी लोकांची जी सादी कामां असतात ती कामां सुद्दां जर तो मनीस करपाक शकना जाल्यार खऱ्या अर्थान थंयच विकास घडटा. म्हळ्यार ते मनीस स्वता आपली कामां करतले काय लोकांची कामां हो प्रश्न आसता. कांय वेळा प्रेस्टिजीच्या खातीर हे लोक इलेक्शनाक देंवल्ले असतात, कारण तांकां एक अशें आसता की आपूण पंचायतीच्या राजकारणाक वचचो आनी त्या वेळा पुरते त्या लोकांक व्हडलीं व्हडलीं आश्वासन दितात, ताजे नंतर कांयच घडपाक शकना आनी ताका लागून जो कितें विकास जावपाक जाय गांवचो तो विकास जावपाक शकना. ते खेळा म्हळ्यार तुमी म्हणटा उदरगत जाय, हिंगा प्लेग्रावंड बी आसा? हांगा प्लेग्रावंड ना. आसा म्हळ्यार बारीकसो एक ग्रावंड तयार केल्लो, एक जिमूय थंय आशिल्लो, पूण ताजे कडेन पूर्णपणान दुर्लक्ष जाल्लें आसा. म्हळ्यार ते मुखार व्हरतलो जाल्यार ते कोणें व्हरपाचो होच एक मोठो प्रश्न जाल्लो आसा. आतां युथा खातीर हिंगा सावड्डेन कितें आसा? युथा खातीर पळोवपाक गेल्यार हांगा कांयच ना. एक जिम केल्लो पयलीं तयार आनी ग्रावंड तयार केल्लो. आतां आमी रस्तो वायडनींग जालो आनी ग्रावंड आनी शॉर्ट जालो. म्हणजे सादें क्रिकेट खेळटा जाल्यार खेळूंक मेळना, फुटबॉल तर नाच ना. आनी युथा खातीर कितें एक जिम आशिल्ली, जिमा कोण वतात ना वतात म्हण आनी युथा खातीर म्हाका जाल्यार दिसना हांगा आनी कितें दिलें आमकां म्हण डेवलपमेंट. तुमी आनीक इश्यूज आसा म्हणटा न्ही ते सावर्डेच्या समस्ये बद्दल जर सांगपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता की सावर्ड्यांक एक बरें KG स्कुलाची गरज आसा, त्याच भशेन एक बरें स्कुलाचीय गरज आसा. कारण आमचे जायते भुरगे जे आसात न्ही ह्या आडखळींचेर मात करीत ते बाजारांक वचपाचो प्रयत्न करतात, कारण पेरंट तांकां थंय घालतात, कारण हांगा धुल्लान सगळें साम्राज्य धुल्लाचें जाल्लें आसा. आनी KGक जेन्ना वचपाक वता तेन्ना असोय प्रश्न आयज निर्माण जाल्लो आसा की भुरगो त्या KGक त्या टायमार पावपाक शकना, कारण सगळे ब्लॉक जाल्ले आसता सगळ्या रस्त्याचेर. आनी भुरगे जे आसात अक्षरशः ते धुल्ल अशे तरेन सोंसतात, म्हळ्यार सादारण तुमकां सांगपाक गेलो जाल्यार तो धुल्ल असो बसता की तुका श्वासोश्वास करप हें सुद्दां कुस्तार जाल्लें आसा. म्हणून सावर्ड्यांक आमचे सावर्डे जे आसा थंय एक बरें स्कूल जावचें, एक बरी KG स्कुलाचें, जाणें करून तो भुरगो थंय उरतलो किंवा ताचो जर ऑलरावंड डेवलपमेंट जावपाक जाय त्या भुरग्याचो जाल्यार त्या स्कुलांतल्यान जावचो अशें. पूण हांगा जेन्ना स्कुलाचोच प्रॉब्लेम आसा तेन्ना आमचे आमदार सुद्दां म्हणटाले की एक बरें स्कूल ह्या वाठारांत येवपाक जाय. आनी खात्री आसा जशें सुधाकर आमचे माजी सरपंच हांणी सांगलें की गणेश गांवकार हे सद्याक जे आमदार जाल्ले आसात तांचे एक बरो दृश्टिकोन आसा, म्हळ्यार जायत्यो बऱ्यो येवजण्यो सावर्ड्यांक हाडपाची तांची तयारी आसा. आतां जाय तो लोकांचो तेंको आनी हांगच्यान दुसरे कडेन वचचे परस आमचे भुरगे हांगाच दवरून एका बऱ्या KG स्कुलांतल्यान ते एका बऱ्या स्कुलांक वतले आनी थंयच्यान त्या भुरग्यांची उदरगत बऱ्या रितीन घडटली. आनी जेन्ना तो भायर वचपाक तो भुरगो तयार जातलो तेन्नाच ताका भायर वचपाक मेळचें. नाजाल्यार गांवांतल्यान जेन्ना तो भुरगो भायर वता तेन्ना येवपाक वचपाक जो टायम ताजो पिड्ड्यार जाता, ताका लागून एक बरे स्कुलाची गरज हे म्हाका तरी दिसता की सावर्ड्यांक सामकी गरजेची आसा. सरपंच आमी आतांच थोड्याशा लोकांक मेळ्ळे ते म्हणटा की हिंगा ड्रेनेजीचे खूब प्रॉब्लेम आसा, पंचायत कांय तांकां साफ करना की किंवा ती वयल्यान कवरींग आसता तें म्हाका कांय ना. ना आमी ड्रेनेज वर्सान वर्स साफ करता सगळ्या वाठारांत. आनी आमी आतां फातरी मागयल्ली आहा त्यो फातरी आतां येवपाच्यो आसा पंचायत. प्री मॉन्सून वर्क घेतला काय कितें पंचायतीन? प्री मॉन्सून वर्क म्हणल्यार सद्याक टोनीनगर ह्या वार्डान भितर सद्याक चालू जाल्लें आसा. तातूंतले 9 वॉर्ड्स आसा न्ही, सो आख्या वॉर्डांनी प्री मॉन्सून वर्क घेतला काय फर्स्ट? प्री मॉन्सूनाची अजून टेंडर फ्लोट करूं ना, हाजे नंतर न्यू बॉडी जी येतली ताजे मार्फत प्री मॉन्सूनाचें काम सुरू जातलें. काम पेंडींग उरला ते कसले पंचायती कडल्यान
दिसता हांव रस्त्याचेर ओके ट्रॅश बिन्स आमची सायट नासले कारणान आमचे कडेन लिफ्ट करपाक व्हेहिकल नासले कारणान सरकारान ही आमकां खंयचीच ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली नासले कारणान आमी ट्रस्टबीन दवरूं शकना ट्रस्टबीन दवरले जाल्यार ते ओवरफ्लो जातले आनी सगळ्या गांवांक एक दुर्गंधी पसरतली ताजे फाटल्यान ही बेज आसा म्हणून आमी ती ट्रस्टबीन दिवं ना आमचे झेडपी जो आसा ताणें ट्रस्टबीन्स हाडल्यात पूण ताजे म्हाका दिसना आयज खंय तरी असो उपयोग जालो आसा ओवरफ्लो जावचे पयलीं की तें भरलें की पंचायतीन कलेक्ट करपाचें आसता सो तें जायना ना आमची गार्बेज सायट नासले कारणान आमी व्हरून खंय घालतालो हो प्रश्न आसा आमकां ताका लागून हो एक मेजर इश्यू आसा सावड्डेचो With this, we have covered the 3 panchayats in Sangay Taluka with reporter Mayur Naik. This is Greta Menezes for Prudent Media.